एका भाशेचें साहित्य दुसऱ्या मेरेन पावपाक आनी भाशा समृद्ध जावपाक अणकार गरजेचो. अणकारा वरवीं कोंकणी भाशेंतलें साहित्य दुसऱ्या भासांनी पावता आनी दुसऱ्या भाशेंतलें साहित्य कोंकणी वाचकां मेरेन पावलां. आयच्या पयल्या सत्राचो विशय कोंकणी साहित्याचो हेर भाशेंतलो अणकार. आयच्या ह्या सत्राचे अध्यक्ष आसात भौमानेस्त शैलेंद्र मेहता आनी सत्रांत वांटेकार जाल्यात डॉक्टर ग्लेनिस मेंडोन्सा, भौमानेस्त आर.एस. भास्कर, डॉक्टर रमिता गुरव, भौमानेस्त मिलिंद महमद. सगळ्या मानेस्तांक येवकार. मागता मानेस्ता लागीं तांणी माचयेर येवन बसचें. मानेस्तांक येवकार. मागता अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे पदाधिकारी भौमानेस्त गोकुळदास प्रभू हांचे लागीं तांणी सत्रांच्या मानेस्तांक मानचिन्नां भेटोवचीं. भौमानेस्त शैलेंद्र मेहता, डॉक्टर ग्लेनिस मेंडोन्सा, भौमानेस्त आर.एस. भास्कर, डॉक्टर रमिता गुरव, भौमानेस्त मिलिंद महमद. ह्या सत्राचे अध्यक्ष भौमानेस्त शैलेंद्र मेहता हांची कोंकणी, मराठी, इंग्लीश भाशेंतल्यान कविता, लेख, नाट्य परीक्षण, निबंध, सोद निबंध, मुलाखती तशेंच विंगड विंगड विशया वेली बरपावळ थळाव्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय नेमाळ्यांनी सातत्यान उजवाडाक येता. सिसिफस तेंगशेर, मुक्तचिंतन, अभिजात, शिमे पलतडचें दायज, मुंबयचो वेपारी ही कांय तांची प्रकाशीत पुस्तकां. 100 परस चड आंतरराष्ट्रीय आनी भारतीय भासांतल्यान कवितांचो तांणी कोंकणींत अणकार केला. तशेंच कोंकणी अकादमीचो राज्य पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळाचो रॉक बरेटो पुरस्कार, कोंकणी अकादमीचो राज्य पुरस्कार अशे पुरस्कार तांकां फावो जाले. डॉक्टर ग्लेनिस मारिया मेंडोन्सा ही कार्मेल महाविद्यालयांत इंग्लीश विभागाची विभाग मुखेली म्हणून कार्यरत आसात. तांणी फाटलीं 2 दशकां सावन शिक्षण प्रदान करपाचो वावर केला. गोंय विद्यापिठांतल्यान 2017 वर्सा तांणी कोंकणी फिक्शन इन इंग्लीश ट्रान्सलेशन अ क्रिटिकल स्टडी ह्या विशयांतल्यान डॉक्टरेट पदवी मेळयल्या. तांणी साबार सोद प्रपत्रां आनी लेख उजवाडायल्यात. भौमानेस्त आर.एस. भास्कर हे कवी, लेखक आनी अनुवादक. तांची युग परिवर्तनाचो यात्री, चैत्र कविता, अक्षरां, नक्षत्रां, अक्षतां, पंचायतन, गुरुचरणी आदी पुस्तकां उजवाडाक आयल्यान. तांकां केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी भाशांतर पुरस्कार, विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता पुरस्कार, गोवा कोंकणी अकादमी माधव मंजुनाथ सानबाग सेवा पुरस्कार, टी.एम. पै फाउंडेशन पुरस्कार आदी पुरस्कारांनी सन्मानीत केला. डॉक्टर रमिता गुरव ही सेंट झेवियर कॉलेज म्हापसा हांगा हिंदी विभागांत सहयोगी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आसात. हिंदी, कोंकणी, मराठी, इंग्लीश अशा साबार विशयांतल्यान ती बरप करता. राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय परिसंवादांनी तांणी सोद प्रपत्रां सादर केल्यान. हिंदी, मराठी, कोंकणी ह्या विशयांतल्यान अणकार करपाचो वावर केला. समकालीन हिंदी रंगमंच तशेंच स्वप्नप्रेमी, मन्नत और अन्य कहानियां, जान दी जाय या चाय हो जाय ही अणकार केल्ली पुस्तकां प्रकाशीत केल्यात. भौमानेस्त मिलिंद महमल हे ग्रंथालय आनी म्हायतीशास्त्र विभाग गोंय विद्यापीठ हांगा सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आसात. चतुर्थी, आलकाण्याचो दोंगर, माण, अंधार सावल्या, आचार्य धर्मानंद कोसंबी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हांची चरित्रां, गोवा फ्रीडम स्ट्रगल सारकी पुस्तकां, गोवा सार्वजनीक ग्रंथालय अधिनेम, गोंय भौशीक अधिनेम आदी अणकार केल्ली पुस्तकां उजवाडायल्यात. चतुर्थी कथा संग्रहाक गोमंत मराठी अकादमीचो उत्कृश्ट साहित्य पुरस्कार, भारतीय तत्वगिन्यानाचो इतिहास पुरस्कार, कोंकणी भाशा मंडळाचो अणकार पुरस्कार 2023 आनी 2025 वर्साचो साहित्य अकादमीचो अणकार पुरस्कार आदी साबार पुरस्कार तांकां फावो जाले. ह्या सत्राची फुडलीं सुत्रां हांव सत्राचे अध्यक्ष शैलेंद्र मेहता हांचे कडेन सोंपयतां. देव बरें करूं. सगळ्यांक येवकार आनी आमच्या सगळ्यांच्या वतीन नमस्कार. आतांचें जें आमी सत्र सुरू करतले तें अणकारा विशीं सत्र. कोंकणी भाशा आनी कोंकणी भाशेंतलें साहित्य हें हेर भाशा समजुपी लोकां मेरेन वा हेर भाशा उलोवपी लोकां मेरेन कशें पावचें हाका लागून कोंकणींतल्यान बरोच वावर जाल्लो आसा. त्या वावर करपा भितर म्हज्या वांगडा जे आसा आमचे 4 पॅनलिस्ट आयचे तांचो व्हडलो वांटो आसा. तांचो वांटो फकत अणकारा पुरतो मर्यादीत ना,
पूण अणकारा विशीं तांचो अभ्यास अणकाराक लागून लोकां मेरेन चडांत चड लोकां मेरेन कशें पावूं येता होच हांगा प्रश्न ना, पूण अणकार करतना कसले घटक जाय पडटात. अणकार म्हळ्यार फक्त शब्दांचो अणकार न्ही, वर्ड टू वर्ड ट्रान्सलेशन न्ही. अणकारांत एका भाशेंतल्या साहित्यांतलो आत्मो दुसऱ्या भाशेंतल्या साहित्यांतल्या आत्म्या भितर भरसुचो पडटा. आनी हाचे विशीं तुमकां आज चौगांय जाणां कडल्यान सामके मोलादीक अशे विचार आयकूंक मेळटले हाची म्हाका पुराय खात्री आसा. आयचे पयले पॅनलिस्ट डॉक्टर ग्लॅनिश मेंडोन्सा, हाका हांव उलो मारीन, तुवें तुजो पेपर वा तुजें सादरीकरण करचें. दिसा दिसपटे जिणेंत आमकां अणकारा शिवाय रावूंक खूब कठीण. आमी दर एके घडये अणकार करीत आसता. संवसाराच्या जागतीकरणा जाल्ल्या कारणाक लागून आमचेर अणकाराचो चडांत चड प्रभाव पडला अशें देखून कळून येता. भारतीय भाशांच्या संबंदान आमकां अणकाराक लागू जाल्लीं जायतीं उतरां व संदर्भ दिश्टी पडटा. भारतीय भाशांनी आमी भाशांतर हो शब्द वापरता. एके भाशेन सावन दुसरे भाशेन, ट्रान्सफरन्स फ्रॉम वन लँग्वेज टू एनदर, अनुवाद हें उतर वापरता. टू से आफ्टर म्हणजे भास सोंपून फुडें वचून ताचो अर्थ दिवप. रुपांतर हें उतर वापरता. चेंज ऑफ फॉर्म, जातून आमी एडॅप्टेशन्स असली जायतीं रुपांतरां केल्लीं आमी पळयता. आनी एक उर्दू शब्द आसा तर्जुमा, तातून रिप्रोड्युसींग व पॅराफ्रेजींग हातून हो संदर्भ येता. तर अणकाराक इतले तरेचे संदर्भ आसात जाल्यार हें कार्य एके तरेन बहुआयामी म्हणजे मल्टीफसेटेड, मल्टीप्रॉंगड, वेगवेगळे तास आशिल्लें कार्य अशें आमी म्हणूंक शकता. स्पेशली भारतीय भाशेच्या संदर्भांत सादें कार्य न्हय तें, पूण एक मोगाचें कार्य, आनी तातूंत कांय जबरसो आमकां फायदो ना. पूण भाशेची उदरगत अणकारांतल्यान सावन फुडें वता हें तर खात्रेची वस्त. तर मुखेल विशयाचेर उलयता. कोंकणीच्या संदर्भान अणकाराचो कशे तरेन आमचो प्रवास जाल्लो गेल्लो दिसता काय. कोंकणी भाशेंतलें साहित्य अणकारा वरवीं आख्ख्या देशांत आनी विश्वांत लेगीत पावलां हातून दुबावूच ना. पूण 5 लिपी आनी एक भास आसून देखून एके लिपीचें साहित्य दुसऱ्या लिपयेन वाचप्यांक वाचूंक खूब कमी प्रमाण मेळूंक शक्य जाता काय लिपयांतर करून हें आव्हान आमी हुपूंक शकता काय. गिरेस्त कोंकणी साहित्याचे बरे आनी प्रमाणीक अणकार करपी तर बोटाचेर मेजूंक जाता तितलेच मेळटा. प्रमाणीक अणकारपी तातूंतले अर्दे तर अप्रशिक्षीत व अनट्रेंड आसता. आपले तस्तंगी ते शिकिल्ले आसता. कोंकणीच्या मोगा खातीर ते त्याग करून अणकार करतात आनी अणकारांतल्यान कोंकणी भाशेचो एकवट करपी मनीस अशे ते अणकारपी आसात. सुरवातेकूच हांव 3 कोंकणीच्या महापुरुशांचो उल्लेख करूंक सोदतां. पयले सुवातेर आमचो वामन रघुनाथ शेणै वर्दे वलावलीकर शेणै गोंयबाब. फुडली स्लायड. जाणी आपली बहुभाशीक विद्या वापरून अणकारांतल्यान कोंकणीची उदरगत केली. कोंकणी, मराठी, संस्कृत, इंग्लीश, पुर्तुगेज, फ्रेंच ह्या भासांचें ज्ञान ताका आशिल्लें. मॉलियरचे ला मेडिसीन मालग्रे हो फ्रेंच प्ले तांणी कोंकणींत रुपांतर केलो आनी तो एके तरेन लोकलायज केलो, डॉमेस्टिकेट केलो आनी ताका मोगाचें लग्न हें नांव दिलें. तेच भाशेन विलियम शेक्सपियराचे ओथेलो, हॅमलेट, किंग लियर तांणी कोंकणींतल्यान अनुसृजीत केले. कोंकणीची संस्कृताय त्या नाटकांतल्यान तांणी रोंबयली आनी एक सुंदर तरेचो माचयेर तांणी सादरीकरण केलें. अशे तरेन तांणी युरोपाचे क्लासिक्स कोंकणींत हाडलीं. त्या भायर तांणी तत्वगिन्यानी पुस्तकां अनुवाद केलीं आनी आमी पळयता की भगवत गीता तांणी कोंकणींतल्यान भगवानांतलें गीत हे नांवान प्रकाशीत केलें. दुसरो कोंकणीचो महापुरुश म्हळ्यार साहित्य अकादमीचो पुरस्कार लाभिल्लो श्री मनोहरराय सरदेसाय. तोवूय बहुभाशीक मनीस. कोंकणी, हिंदी, मराठी, इंग्लीश, फ्रेंच, पुर्तुगेज ह्या भाशांचेर ताचें ज्ञान आसलें आनी तो हें ज्ञान तांणी अणकाराच्या स्वरुपान व्हरपिलें. तांणी केल्ले अणकार कितलेशे आसात. रोमा रोलांद हाचें ला विवेन de विवेकानंद हें ताणें 1994 ह्या वर्सा विवेकानंद ह्या नांवान प्रकाशीत केलें. jean paul sartre लेमॉट्स,
कोंकणी भाशेंत अणकारून ताणें उतरां नांव दिलें आनी ताची PhD लेगीत फ्रेंच भाशेंत आशिल्ली ती ताणें सोर्बोन विद्यापिठान फ्रांसाक केल्ली. ताच्या मरणा उपरांत ताच्या इश्टांनी एक त्रिभाशीय व ट्रायलिंग्वल पुस्तक 3 भासांनी ताची कविता प्रकाशीत केली. माय सॉंग, मा chanson, ओ meu canto. 3 भासांनी इंग्लीश, फ्रेंच आनी पुर्तुगेज ही तांच्या इश्टांनी ताच्या मरणा उपरांत प्रकाशीत केली. अणकारा खातीर ताणें चड मोठें योगदान दिलें तें म्हळ्यार एक कोंकणी इंग्लीश शब्दकोश ताणें 2004 ह्या वर्सा उजवाडाक हाडलो आनी ह्या ताच्या व्हड योगदाना खातीर ताका शेवेलियर द ऑर्डर दे पाल्म académiques ही पदवी ताका फ्रांसाक फावो जाली. द्विलिपी प्रकाशीत केल्ले तांचे पिसोळी ही कविता जेलो एक नमुनो जावन आसा जो तो लिपयांक एके तरेन एकवटायता ह्या पुस्तकांतल्यान. तिसरो कोंकणीचो महापुरुश हांव ताचो उल्लेख करूंक सोदतां. ताचो हांवें खोलायेन अभ्यास केल्लो आसा. फेलिसियो बाब कार्दोजो 1932 to 2004 जाणी कोंकणीचो विस्तार अणकारांतल्यान आनी लिप्यांतर करून कोंकणी भास आनी साहित्य गिरेस्त आनी दर्जेदार करूंक ते वावुरले. अणकार क्षेत्रांत ताचें योगदान हे परी जावन आसा. सोत हें दिसाळें तांणी रोमी कोंकणींत हाडलें पूण तांणी स्वता नागरी लिपींतले साहित्य लेख वा कविता लिप्यांतर करून तांणी दिसाळ्यांनी प्रकाशीत केल्यो. उत्पत्ती पवित्र पुस्तकाचें पयलें पुस्तक बूक ऑफ जेनेसीस तांणी अणकार करून कोंकणींत हाडलो. तांणी परदेशी बाल साहित्य कोंकणी अणकारलें जशें की अलादीन आनी अद्भुत दिवो, तारबोटी सिंदबाद, अलीबाबा आनी 40 हें चड करून अरेबियाचें साहित्य जें आसा जें कोंकणीन हाडटा तें ताणें लोकलायज एके तरेन डॉमेस्टिकेट करचें पडलें कित्याक तें जाची जी मोग संस्कृती आसा ताका तें लागू जावचे खातीर ताणें ह्या बाल साहित्याच्या अणकारण्याच्या कार्यांत खूब वावर केलो. असलें हें साहित्य ताणें कोंकणीन हाडून कोंकणी आनीक गिरेस्त करून आनी कोंकणी बाल साहित्याचो एके तरेन दर्जो वाडयलो. एक खास गजाल हांगा सांगशी दिसता की फेलिसियो बाब हांणी तिनूय लिपयो शिकून जायते बरे जोडले. ताका नागरी लिपी, रोमी लिपी आनी कन्नड लिपी तो तिनूय लिपयो शिकिल्लो आनी अशें कळून येता की जेन्ना तो आग्वाद जेलीन आशिल्लो गोंयच्या सुटके खातीर तेन्ना ती ताणें नागरी लिपी आनी मागीर तो कन्नडूय लिपी शिकलो. ताका शिकपाची खूब आवड आशिल्ली आनी हाची एके तरेन एडवांटेज म्हळ्यार की कन्नड कोंकणीचें साहित्य गोंयच्या लोकांक वाचूंक मेळूंक लागलें आनी ताच्या अणकार क्षेत्रांत कोंकणी गिरेस्त करपाच्या कार्यान जायतो हातभार आसलो पूण ताचें दस्तावेजीकरण आजून आमकां कमी प्रमाणें दिसता कित्याक तें डॉक्युमेंट जावंक ना. हाचे फुडें वता आनी कोंकणी कादंबरी आनी कथा अणकार आनी अणकारपी हांची नांवां ह्या स्लायडीन मुखार घालता. चडशी आमी पळयल्यार पयली कादंबरी आसा ती पुंडलीक नायक द अपहिवल 2002 ह्या वर्सा आयिल्ली पूण ताचे आदीं भोगदंड ही कादंबरी आमी सिरियलायज जाल्ली पळयता नवीन टायम्साचेर आनी त्या उपरांत जायत्यो कादंबरी मुखार आयिल्ल्यो आसा. महाबळेश्वर सैलाच्यो 4, एज ऑफ फ्रेंझी, द किल्न फॉरेस्ट सागा, कालीगंगा, मिना काकोडकराची अबोर्ड ऑफ जॉय वास्तूची, मावजाल्यो त्यो खुपूच आसा. कार्मेलीन मुखेल साहित्य अकादेमी अवॉर्ड तिका फावो जाल्लो आनी ती 19 भासांनी तरी अणकार जाल्ली आसा साहित्य अकादेमीच्या आदारान. तशेंच उदय भेंब्रेची फेथ ऑन फायर हें व्हडलें घर इंग्लिशीन आयिल्ली आसा. जयंती नायक हिचो कथा जेलो सॉल्ट ऑफ द अर्थ टेल्स फ्रॉम रस्टीक गोवा अगुस्तो पिंटो हांणी केल्या. परत फुडली स्लायड. दामोदर मावजाल्योक तर खुपूच आसात कथा आनी कथा जेले जे झेवियर कोटा हांणी गेला द वेट एंड अदर स्टोरीज, टेरेझाज मॅन एंड अदर स्टोरीज आनी रुमड फूल आसा ते तांणी मिराज एंड अदर स्टोरीज म्हूण हाडल्या. आनी दीज आर माय चिल्ड्रन हे बी भुरगीं मागेली ती झेवियर कोटा हांणी इंग्लिशीन हाडल्या. कार्मेलीन ही हाचो अदीक करून उल्लेख करता कित्याक ती अणकाराकूच लागून तिचो विस्तार जाल्लो आसा आनी 19 भासांनी भारतीय भासांनी ती पावल्ल्यान सुबेज आसूंक शकता पूण ऑन द रिकॉर्ड 18 or 19 अशे आसात भासो. तेच भाशेन हालींच गेल्या वर्सा जीव दिवं काय च्या पिवंक वचूं ही ताची कादंबरी
बॉय अनलव्ड म्हणून जेरी पिंटोन ट्रान्सलेट केलें आनी ताचे हिंदीनूय अणकार जाल्लो आसा. रमिताबाई म्हजे बरोबर आसा, तिणें हिंदी भाशेन तिचो अणकार हालींच तो प्रकाशीत जावन आयिल्लो आसा. तर पळोवंक गेल्यार ट्रान्सलेटर्सांची नांवां जी झलकतात आमच्या मुखार ती म्हळ्यार चडशीं विद्या पै, आगुस्तो पिंटो, झेवियर कोटा चडशे भाई मावजाचे नेबर आसात आनी ते पर्सनली ऑथरा बरी बसून बरोवप्या बरी बसून अणकार करतात. आनी चडशे विद्या पैचे 8 कादंबरी आनी एक अनपब्लिश्ड आसा, पुरण येवची आसा. तशेंच 17 वयर कथा विद्या पैच्यो आमकां दिसता आनी ताका लागून विमला पैचो पुरस्कारूय लाबिल्लो आसा हालींच. चडशे दामोदर मावजाल्यो कथा झेवियर कोटांच करता. आगुस्तो पिंटोची हालींच एक कादंबरी बोगदंड अनपब्लिश्ड आसा, पूण ती साहित्य अकादेमी प्रकाशीत करतली अशें ताणें म्हाका सांगिल्लें आसा. तशेंच ताचो एक कथा जेलो सॉल्ट ऑफ दी अर्थ ताचो हांवें आतांच उल्लेख केलो. आनी त्या भायर खुबशे असॉर्टेड कथाज आसा ज्यो ताणें अणकारल्या. आगुस्तो पिंटोन फुंदसांव ओरियांत हे एक संस्था आसा, ती दर एका वर्सा एक सर्त काडटा मोठव्या कथांची. आनी त्या भायर नवीन टायम्सार, गोमंतक टायम्सार, गोवा टुडेचेर जायत्यो आगुस्तो पिंटोन अणकार केल्ल्यो कथा प्रकाशीत जाल्ल्यो आमकां दिश्टी पडटा. आतां अणकाराक लागून जायते पुरस्कार आनी पुरस्काराच्यो नेमणुकोय जाल्ल्यो आसा. फुडली स्लायड. सारस्वती सन्मान महाबळेश्वर सलायक हांगा 2016 ह्या वर्सा लाभलो हावटन ह्या कादंबरीक, आनी अणकाराकूच लागून हें शक्य जालें. फ्रँको कॉर्नर ह्या अंतरराष्ट्रीय पुरस्काराची नेमणूक वा नॉमिनेशन दामोदर मावजाच्या तेरेजा मॅन एंड अदर स्टोरीज हांकां फावो जाले. तशेंच साहित्य अकादेमीचे पुरस्कार फावो जाल्ल्यान जायत्यो कादंबरी कथा दुसऱ्या भारतीय भासांनी अणकार जाल्यो. उदाहरणांक कार्मेलीन. तेच भाशेन वर्सल ह्यो आजून पासून 6-7 भासांनी अणकारून आमकां इंग्लीश भासूनूय हालीं मेळिल्ली आसा. ती म्हळ्यार द बिटर फ्रूट ट्री एंड अदर स्टोरीज, ते बी विद्या पैन अणकार केल्ल्यो आसा. 57th ज्ञानपीठ अवॉर्ड भारताचो सर्वश्रेष्ठ लिटररी ऑनर 2022 वर्सा दामोदर मावजो हांकां फावो जालो, तेंय बी अणकाराच्या खातीर. ह्या भासांनी हेर भासांनी तर कोंकणी साहित्याचे अणकारूय आमकां दिश्टी पडटा. ताचो हांव आतां उल्लेख करना. हांव फक्त चडशे जे साहित्य इंग्लीश भाशेन आयलां. आतां म्हजी PhD थिसीन एक पयलो चॅप्टर आसा, हांवें सगळें जें साहित्य पर्टिक्युलरली फिक्शन, कथा आनी कादंबरी जें डॉक्युमेंट हांवें केलां म्हज्या चॅप्टरान, ते तुमकां शोध गंगा हातून म्हज्या कोंकणी फिक्शन इन इंग्लीश ट्रान्सलेशन आनी म्हजें नांव घाल्यार तुमकां मेळटलें. सो तें डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा. आतां अणकाराक लागून कोंकणी साहित्याचो कसो विस्तार जाता तातूंत हांव थोडक्यान तुमकां एक केस स्टडी कशें डॉक्टर प्रकाश पर्येकाराची चे उदाहरण कशें दिवन करूंक सोदता. फुडली स्लायड. आतां ही जी आमी पुस्तकां पळयतात ती डॉक्टर प्रकाश पर्येकाराची जी कथा आसा. डॉक्टर प्रकाश पर्येकर कोंकणी विभागांत काम वावर करतात गोंय विद्यापिठान, आनी तांणी जायते साहित्य चड करून कथा आनी कादंबरी बरयल्ले आसा. आनी ताचे जायते अणकार जाल्ले आसा. एके तरेन अणकारपी 2 तरांचे आसतात. एक म्हळ्यार तांकां अणकाराची सँक्शन येता, तांकां साहित्य अकादेमी वा खंयचीय संस्था सांगता अमकी कादंबरी वा कथा जेलो तुमी ट्रान्सलेट करा. आनी दुसरें म्हळ्यार ते आप खोशेन कोंकणीच्या मोगा खातीर साहित्याचें मोल पारखून ते साहित्य हाताळटात आनी आपूण अणकार करतात. आतां चडशे साहित्य जे डॉक्टर प्रकाश पर्येकाराचे आसा ते अणकारपी स्वता ताचे साहित्याचो दर्जो पारखून ते हाताळटात आनी अणकार केल्ले अशें दिश्टी पडटात. आनी कितल्याशा भासांनी आतां पळयल्यार ही पुस्तकां पुर्तुगेज, कोंकणी, मराठी, हिंदी, कन्नड आनी मलयालम अशें म्हूण आयकलां हांवें. सो खुबश्या भासांनी ताचें साहित्य अणकारलेलें आमकां दिश्टी पडटा.
सो अणकारा वरवीं ताचें साहित्य संवसारभर पडजळ्ळां. हालींच उदाहरण म्हळ्यार तांचो कोंकणी कथा जेलो वर्सल, जे 2022 वर्सा ताका साहित्य अकादमी पुस्तक लाबिल्लें. तो इंग्लिशीन द बिटर फ्रूट ट्री अँड अदर स्टोरीज म्हूण आयिल्लो आसा. एक्झॅक्टली सेम न्ही, पूण त्यो 20 एक कथा आनी 13 कथा हांगासर सिलेक्ट करून पब्लीश जाल्ल्यो आसा. आनी सरप्रायझिंगली खरें म्हळ्यार ती एटलिस्ट 18 तरी नामनेच्या जर्नलांनी जावं वर्तमानपत्रांनी तांचो रिव्यू हाडिल्लो आसा. द स्क्रोल, इंडिया टुडे, नवीन टायम्स, हेराल्ड, कितलेशे रिव्यूज आयिल्ले आसा. आनी ते बी ह्या इंग्लीश अणकाराक लागून हें शक्य जालां अशेंच म्हूण बरोवपी म्हाका सांगता. तर 15 ते 16 राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय लेवलाच्या ह्या चिकित्सीक रिव्यूजांक लागून स्क्रोल, स्टेट्समॅन, ऑब्झर्वर, ह्या टायम्स ऑफ इंडिया अशे बरे दर्जेदार वर्तमानपत्रांनी तांचे रिव्यूज आयिल्ले दिश्टी पडटा. तशेंच डॉक्टर प्रकाश पर्रेकरान हें साहित्य खरें म्हळ्यार 20-25 वर्सां आदीं बरयल्लें आनी तें एकठांय करून ताणें तें वर्सल पुस्तकान पब्लीश केलें. आनी त्या उपरांत तें इंग्लिशीन आयले उपरांत ताचे इतले रिव्यूज आयिल्ले आसा. हातून हांव एग्जाम्पल हो दिवन सांगता की इंग्लिशीन जेन्ना ताचें ट्रान्सलेशन जाता, ताचो अणकार जाता, जावं हिंदीन जाता, हिंदीन जाल्यार ते भारतीय देशा सिमीतूच उरता, पूण जेन्ना इंग्लिशीन जाता ते देश हुपून फुडें वता आनी दुसऱ्या देशान दुसऱ्या राष्ट्रांनी ताचो प्रभाव येता. ते वाचतात. ब्राझिलान कोंकणी साहित्य शिकयतात युनिवर्सिटीन. ते साहित्य मागीर ब्राझिलाक पावता. UK युनिवर्सिटीन विद्यापिठांनी गोंयचे हे आसा, थंय सब्जेक्ट आसा गोंयच्या साहित्याचो, थंयसर पावता ते. आनी थंयसर प्रोफेसर पॉल de Mello Crasto आसा, तोय बी एक भोव मोलादीक ट्रान्सलेटर. तो ते साहित्य घेवन मागीर ते क्लासरुमांनी ताचें डिस्कशन जाता. सो म्हजें सांगणें इतलेंच की हें उदाहरण ही केस स्टडी दिवन की जेन्ना आमी अणकार करता आनी अणकार जालो स्पेशली इंग्लीश भाशेनी जावं आंतरराष्ट्रीय भाशेनी, ते कोंकणीचें साहित्य भारता सिमीत उरना, ते भायर पावता. तो कोंकणी आमचें साहित्य परजडटलें जाल्यार आमकां एके तरेचें ट्रान्सलेशन इकोसिस्टम तयार करपाची गरज आसा. कोंकणीच्या मोगा खातीर त्याग करून अणकारपी जायते अणकारपी लेगीत आसात आमचे मदें. विद्या पै, गीता शेणै, इजिदोर दांतस, आल्बर्ट नरोना, ऑस्कर नरोना, अगुस्तो पिंटो, जेरी पिंटो, प्रशांती तळपणकर, मुकेश थळी, झेवियर कोटा, किरण बुडकुले जी रश्मी रती ह्या नांवान आपलें साहित्य अणकारता. ही नांवां जी आसा ती प्रमाणीकपणी कोंकणी बाबतींत अणकारप्यां मदीं लखलखीत नखेत्रां कशीं परजळटात. त्या भायर हातूंतले जायते अणकारपी जे आसात ते ह्या संवसारांत अंतरलेले आसात, जशें की फादर मोरेनो डिसुजा, मनोहरा सरदेसाय, प्रकाश सली, फेलिक्स कार्डोजो, हे खोलेगांत मालगडे अणकारपी आनीकूय नांवां आसा. सुरेश आमोणकर. आमोणकरान जाल्यार जें साहित्य केलां ते तोखेपाचें. धम्मापदा, तिरुकुल्ला, भगवद गीता, गॉस्पल ऑफ जॉन, ज्ञानेश्वरी ही पुस्तकां ताणी आमकां कोंकणीन मेळटात ताच्या ह्या अणकाराच्या कार्या खातीर. आनी ताका लागून ताका 2012 वर्सा ज्ञानपीठ रवींद्र केळेकर पुरस्कार लेगीत फावो जाल्लो. ताचो हांव हांगासर उल्लेख करूंक सोदतां. आनी एके तरेचें साहित्य जाचें अणकार कमी प्रमाणे आमकां दिश्टी पडटा तें म्हळ्यार मोखी साहित्य, ओरल लिटरेचर. ओरल लिटरेचर चडसो आतां वचत कमी प्रमाणे ताचो अणकार जायत आसा. आनी दोनूच तरेचे जे जाल्ले आसा, अणकार जाल्ले आसा सर, ते म्हळ्यार एक हेता पंडिताचो ग्रायंडींग स्टोरीज, दांत्या वयल्यो ओवियो ट्रान्सलेट जाल्ल्यो आसा इंग्लिशीन. आनी हालींच म्हाका कळून आयलां की साहील चतुर्वेदीन धनगर मोखी साहित्य इंग्लिशीन हाडिल्लें आसा, ते प्रकाशीत जावचें आसा. तर ह्या गितांची बोली खूब वेगळी आनी असले तरेचें कार्य अणकारप्यांनी एक आव्हान कशें आपल्या हातान घेवंक जाय. आयज आमचे कडेन AI टूल्स आसात, पूण AI आमकां मोखी साहित्य सांबाळूंक अणकार करूंक आदार दितले काय, हो एक प्रश्न चिन्ह आमचे मुखार. आमचे कोंकणी साहित्य कथा, कादंबरी, कविता, नॉन फिक्शन हेर बरोवप संवसारभर पातळटले जाल्यार आमकां अणकाराची भोव गरज आसा. जायते आमचे बरें आनी भोव मोलाचें साहित्य आसा तें आजून मोखी आसा, ओरल आसा. अदीक करून कविता, पाळणे गितां, ओवियो, दांत्या गितां, वेर्स, श्रमगितां
आदी आनी ते पयले बरोवन आमी मागीर अणकारून ताचो ते प्रकाशीत करपाची गरज आसा. ताचे एके तरेन दस्तावेजीकरण व डॉक्युमेंटेशन जायना जाल्यार ते फुडके पिळगेक आमकां मेळचें ना. सो पळयतना दोनूच वस्तू सांगूंक सोदता. कोंकणी भास आनी मुखार व्हरतली जाल्यार अणकाराचें म्हत्व आमकां समजून घेवंक जाय. स्वता बरें साहित्य वाचून नियाळून कोंकणीत तें हाडून आनी बरें कोंकणी साहित्य हेर भासांनी व्हरूंक प्रयत्न करुया. कोंकणीचो दर्जो वाडोवया आनी कोंकणी भास अदीक गिरेस्त करूंक निचेव करुया. देव बरें करूं. दिनवास तुका ग्लेनीश बाय. तुवें खुबशे म्हणजे तुवें जो कॅनवास घेतिल्लो तो खूब वायड खूब व्यापक असो आशिल्लो. पूण एक म्हाका हांगा उल्लेख करीन दिसता तें म्हणल्यार की कोंकणींतली लोकगितां तुवें म्हणली की जी आमची मौखीक परंपरा आसा त्या मौखीक परंपरेन जें गिरेस्त साहित्य आसा. काल आमचे अध्यक्षीय भाशणा भितर मुखेल सोयऱ्याच्या भाशणा भितर डॉक्टर प्रभा वर्मा हांणी ताचो उल्लेख केल्लो की हे मोलादीक जे साहित्य आसा तें हेर भाशांनी वचप खूब गरजेचें. हाचेर जयंती नायकाच्या पुस्तकाचें ट्रान्सलेशन जाल्लें आसा. दुसरें हेता पंडीत ह्या गोंयच्या म्हणजे गोंयांत सद्या आसपी जी हेरिटेज फेस्टिवल बी ऑर्गनायज करता गोंयांत तिणें गोंयच्यो सगळ्यो ओंवयो आनी जी फुगड्यो बी आसात तांचें ट्रान्सलेशन इंग्लीश करून ताचें बरें पुस्तक काडिल्लें आसा. आनी ताका लागून हे जे आमचे जे गिरेस्त दायज आसा तें जगांत हेर लोकां मेरेन पावलां. तर हांव चड वेळ घेना. फुडलो स्पिकर आमचे बाब आर.एस. भास्कर, तुमी तुमचो पेपर सादर करचो. परत बाकीबाब बोरकर हांचे 2 स्टंट्स वाजून म्हजे भाशणाक सुरवात करता. त्या दिसा वडा कडेन घडत तिनसणां मंद मंद घडत आयले तुजे गो पैंजणां. आनी हाजें मलयाळम एक रुपांतर म्हज्यांचें आसा. आदिनं വടമരച്ചോട്ടിൽ മൂവന്തിക്കണ തേടും നേരം മന്ദം മന്ദം കിലുങ്ങിയെത്തി നിന്റെ പാദസരങ്ങൾ നിന്റെ പാദസരങ്ങൾ. कोंकणी साहित्याच्यो हेर भाशेंत जाल्लो अणकार ह्या विशया घाला. कोंकणी भाशेंत सावन मलयाळम भाशेंत जाल्ले भासांतरां प्रयास आनी परिणाम हो आसा म्हजो विशय. मलयाळम भाशेंत सावन कोंकणी भाशेंत आजून साबार भाशांतरां जाल्ले आसाय. पूण कोंकणी भाशेंत सावन मलयाळम भाशेंत जाल्लीं भासांतरां तुळा करतना हीं भासांतरां न्हयपुरो म्हूण सांगपाक जाय. केरळ साहित्य अकादमीचे वटेन कोंकणी कथाकळ ह्या मलयाळांत एक वेंचीक कोंकणी कथेचो मलयाळम अणकार मेळटा. लेखकांक गेले नांव सांगून हांव वेळ भायर करना. पय्यनूर रमेश पै हांणी हो पुस्तक संपादीत केला. ह्या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती बी आतां आसा. केरळ साहित्य अकादमीचे वटेन कोंकणी कथाकळ ह्या मलयाळांत एक वेंचीक कोंकणी कथेचो मलयाळम अणकार मेळटा. पय्यनूर रमेश पै हांणी हो पुस्तक संपादीत केला. आनीक केंद्रीय साहित्य अकादमीच्या वटेन एक कोंकणी कथा संग्रहम असो एक पुस्तक मलयाळमांत जाला. ह्यो एल सुनीताबाई हांणी भाशांतर केला. मूळ कथा संग्रह चंद्रकांत केणी हांणी साहित्य अकादमीचे खातीर केलो. महाबळेश्वर सैल हांचे हावंटन ही कादंबरी चोळा ह्या नांवान सुनीताबाई हांणीच भासांतर मलयाळमांत भासांतर केली आसा. आनीक के.आर. वसंतमणी हांचे बंगरादांत निमंजन ह्या दोनूय कोंकणी कथा संग्रहाचे मलयाळम अणकार मेळटा. मलयाळम संग्रहाचें नांव आसा मोडे मोर्तो. हे त्या कथा संग्रहांतून एक कथेचें टायटील दिलां मोडे मोर्तो.
ते मलयाळम भाशेंत येतना ते मलयाळम लोकांक ते एक बरें एक उतर आसा अशें म्हणून ताणेंच तें मोडे मरतो तेंच टायटल ताणें कोंकणी टायटलच मलयाळमांत दिलां. आनी निमंजनाचें निमंजनम अशें मलयाळम आयलां. दामोदर मावजो हांची कार्मेलीन कादंबरी राजश्री नायर हाणें मलयाळम भाशेंत हाडला. कार्मेलीन ह्याच नांवान तेंच नांव दिलां. दामोदर मावजो हांगेल्यो आनी साबार कथा आमचे मलयाळम मॅगझिनांत अशी सदां येता आसाय. हे आमचे ज्ञानपीठ पुरस्कृत आसा देखून तेजी सदां अशी तेजी कथा ट्रान्सलेशन येता मलयाळम भाशेंत. पुंडलीक नायक हांचे चौरंग नाटक संग्रह बालकृष्ण मल्ल्या हाणें मलयाळम भाशेंत अणकारलां. तेचें नांव आरुडम अशें दिलां. उदय मामरो हांच्यो काळेज उसोला लेख संग्रह हाणीच बालकृष्ण मल्ल्यान हाणेंच मलयाळम भाशेंत केल्ले आसा. तेजी मलयाळम टायटल आसा हृदयकूट. शणै गोंयबाब जीवन आनी साहित्याचेर आदारीत पुस्तक हो P.G. कामत हांणी मलयाळम भाशेंत हाडलो. मूळ कोंकणी लेखक आसा R.N. नायक. आतां ह्या पुस्तकाचे दुसरी आवृत्ती बी जाता P.G. कामत फावंडेशन हाचे वटेन. आतां कोंकणींतल्यान मलयाळम भाशेंत हांवें भासांतर केलें कांय साहित्याचे विशीं आनी हातूंतल्यान मेळ्ळो अणभव तुमचे मुखार संक्षिप्त रुपान सांगूंक सोदता. नागपंचम ही वसंत भगवंत सावंत हांगेली कथा. दुयेंतींत सांपडल्या भुरग्यांची दुरुस्तेची कथा मलयाळम वाचकांक एक नवो विशय दिता. कोंकणींतले नागपंचम मलयाळम भाशेंत प्रयोगांत आशिल्ले पद भासांतरांत बदल येनाशें हांवें नागपंचमी अशें केलां. हे मलयाळम मॅगझिनार बी छापून येयलें आसा. मागीर चंद्रकोर ही प्रकाश पर्यंकर हांगेली कथा. हाजें शिर्षक मलयाळम भाशेंत रोखडेच निलाव मलयाळमांत निलाव म्हणटा आमी चंद्र तेजे एका निलाव म्हणटाय आसूंक जाय जाल्यार चंद्र हें पद मलयाळम भाशेंत प्रयोगांत आसा म्हणून आनी चंद्रकोर कोणाकाय समजतलें आनी आवडटलें म्हणूनय भासांतरांत चंद्रकोर हेंच नांव हांवें वापरलां. म्हजी चिटणीसगिरी ही विजय सरत सावंत हांगेली कथा. एंदे कत्तेळत कैमत्तम ह्या शीर्षकाल ही कथा मलयाळम भाशेंत भासांतर जाल्या. कोंकणींत चिट्टी बरयतना कोणाक बरयता हाका स्थान मान जेंडर म्हळ्यार लिंग पळयवन मानवंदना म्हळ्यार संबोधना लावपाची पडटा. नमस्कार आदरणीय भोवमानेस्त मानेस्त श्री राजश्री चिरंजीवी सौभाग्यवती कुमार कुमारी अशी साबार उतरां कोंकणींत आशिल्ल्या वरीच मलयाळम भाशेंत मेळटाय. मलयाळम भाशेंत हीं उतरां सोडून हेर उतरां वापरलीं दिसना. पूण कोंकणींत अनेक अप्रूप उतरां आसात. ही विजय सावंताचे कथेंत मेळटाय. जाका चीट बरोवपाची आसा तो ल्हान जाल्यार ताका ची म्हळ्यार चिरंजीवी म्हूण संबोधीत करताय. आनी व्हड व्यक्तियांक जाल्यार ती म्हळ्यार तीर्थरुपी अशें संबोधीत करताय. वे शा सम श्री रा हाजें तें शॉर्ट जावन आसा. वेद शास्त्र संपन्न श्री राजश्री जाणट्या शास्त्री मनशांक चिट बरयतना अशें बरयताय. सी सा ना शिरसाश्टांग नमस्कार हें उतर अप्रूप आसा आमचे कोंकणींत. नमस्कार ह्या उतरां कडेन हें दाखयता आनी ह्या उतरा कडेन वी अशी बरयतना अशी बी बरयताय. हाजें अर्थ आसा तें म्हळ्यार नमस्कार कला तो मानून घेवचो अशें आमी सांगताय. तितलेंच आमची भास गिरेस्त आसता कोंकणीची उतरावळ घेवच्यो ही विशेश विनंती जाता. आनीक ती अशें बरयताय तें तीर्थरूप नाल्यार तीर्थ स्वरूप. मागीर ची गम बा
असे बरयतना चिरंजीवी गंगा भागीरथी मगर ती बा तीर्थरूप गंगा भागीरथी अशी सोबीत उतरां आमच्या कोंकणींत मेळटाय. भासांतरांत ही उतरां आसा जशे तरेन हांवें बरयलें. अर्थ समजपाक आखेर फोटणीसी भिदिल्ल्या. कोंकणींतली ही अप्रूप उतरां वापरांत घेतना गिरेस्त मलयाळम भास आनीक गिरेस्त जातली हो म्हजो बरवंसो. श्रद्धा गराड हाणें रचिलो शिस्त आनी मणकुली ह्यो पुस्तक भुरग्यांक बऱ्यो संवय वाडोवपाक उपकारपी बालकथा संग्रह आसा. ह्यो पुस्तक ಕೊಚ್ಚು ಕುಟ್ಟಿಗಳು ನಲ್ಲ ಶೀಲಗಳು ह्या मत्याळार म्हळ्यार मणकुळी आनी बरे संवयो तें शिस्त म्हळ्यार तें डिसिप्लीन इशेक उतर येता. तें बदलून अशें केलें संवयो अशें केल्यो तें लायक जाता मलयाळम भाशेंत तर शीलंगळ नाल्ले शीलंगळ अशें येता. ह्या शीर्षकांतल्यान मलयाळम भाशेंत भासांतर केला. ह्या पुस्तकाक बरे येवकार मेळ्ळो आसा. तें म्हाका घोस बुकचेक हालींच कोंकणींतल्यान मलयाळम भाशेंत भासांतरीत जाल्लें 18 जून ഒരു क्रांती यात्रा ह्या पुस्तकाचें आमचें केरळ राज्यपालान तें पयर हें केलें रिलीज केलें तो पुस्तक. ह्या पुस्तकाचे विशीं हांव उलोवंक सोदतां. ही कृती गोंयचे स्वतंत्र सैनीक लेखक आनी गोंय मुक्ती आंदोलनान सक्रीय वंटेकार लक्ष्मीदास कृष्ण बोरकार हांणी आपणाले अणभवांतल्यान बरयलें गरें इतिहास 18 जून एक क्रांती यात्रा हाचेर आदारून आसा. 1947 वर्साच्या 18 जून ह्या दिसा लेखक लक्ष्मीदास बोरकार गोंयांत पाविल्ल्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांकां मेळटा. ह्याच दिसा लोहियान गोंय क्रांतीचे दिवटेक आग पेटयलो. तेन्ना सावन 1948 ह्या वर्सा जानेवारींत लेखक बोरकार बिर्ला हावसांत महात्मा गांधीक मेळटा. त्या दिसा मेरेनचे दर एक घडणुकेचो इतिहास ह्या पुस्तकांत विवर्सून सांगला. भारताक स्वातंत्र्य जाहीर करतना पोर्तुगेज सत्तेगारा गोंयच्या लोकांची कश्टां आनी नश्टां महात्माक लेखक लक्ष्मीदास बोरकार रोखडेच समजावन दिता. ह्या पुस्तकाचें सभार बसयेंत अणकार जाता आसा. एक असल इतिहास आसून ह्यो पुस्तक कोंकणी प्रदेशांत घडिल्ली गजाल दुसरे एक अनवळखी प्रदेशांत पावयता. हें म्हळ्यार ट्रान्सलेशन ह्या प्रक्रियेक लागून आसा. 16व्या शेंकड्यांत गोंयांत जाल्ले धर्मांतर हाची काणी सांगपी उदय भेंब्रे हांची कादंबरी वडलेंगर हांगा उल्लेख करपाक गरज आसा. ह्या पुस्तकाचें इंग्लीश भासांतर जालां. पुराय भारतीय भाशेंतय हो पुस्तक अणकारपाक जाय अशी म्हजी विनंती. भासांतरांतल्यान स्तोत्र भाशेच्यो म्हळ्यार सोर्स लँग्वेज गिरेस्तकाय लक्ष्य भाशेंत म्हळ्यार टार्गेट लँग्वेज वळख जाता. मात्र न्हय लक्ष्य भाशेक अनवळखी उतरांच्यो वा वाक्य प्रयोगांच्यो वा गजालीच्यो लाव बी जाता. तेन्ना दुसरी भास परतून गिरेस्त जाता हें खरें. कोंकणी जनपदा कडेन एक लांब भूतकाळ आसा. थंय अस्तित्वा खातीर झुजिल्लो भीतीदायक घडणुको आसात. मुक्ती संग्रामाच्यो किर्तीदायक घडणुको आसात. देशा खातीर स्वातंत्र्या खातीर बलिदान केल्ले हुतात्मे आसात. हाजेर आमी बरोवंक जाय. हें बी बरें साहित्य जातलें. तांची भासांतरां बी जातलीं. तेन्ना कोंकण देशाची किर्ती, कोंकणी मनशाची किर्ती आनी कोंकणी भाशेची किर्ती देशांतरान पावतली. अणकार वा भासांतर म्हळ्यार तितलें प्रभावशाली आवत म्हळ्यार पावरफूल वेपन आसा. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार.
भास्कर बाबा नियाळ घेतलो की मल्याळमा भितर कोंकणी साहित्य कशें ट्रान्सलेट जालां आनी कोंकणीतलें खंयचें खंयचें साहित्य तांणी स्वता ट्रान्सलेट केलां हाजेर तांणी एक बरो तरेन नियाळ घेतलो. हाजो फुडलो हांव स्पिकर आपयतां कित्याक आमचे कडेन सेशन सोंपोवं जाय. 10 मिनटां. रमिता गुरव. हांव तुमच्या मुखार हिंदीन जो अणकार जाला कोंकणी साहित्याचो त्या संदर्भान आनी खास करून हांवें जे चड काम केलां अशें म्हणना हांव, जें की थोडें काम केलां त्या अणभवाच्या आदाराचेर म्हजे कांय विचार तुमच्या समोर मांडटा. जशें आतां ग्लॅनिसान म्हणलें, भास्कर बाबानूय म्हणलें की अणकार म्हत्वाचो आसा आनी खास करून जेन्ना हिंदी सारक्या भाशेन तो अणकार जाता तेन्ना भारतान ज्यो दुसऱ्यो भासो आसा त्या भासांनी लेगीत आमचें साहित्य कोंकणी साहित्य पावूं शकता. जशें ग्लॅनिसान म्हटलें तशें हिंदीच्या फुडें जेन्ना ज्यो देशा भायल्यो दुसऱ्यो भासो आसात, इंग्लीश आसूं, फ्रेंच आसूं, पुर्तुगेज आसूं, ह्या भासांनी जेन्ना अणकार जाता तेन्ना ताका एक संवसारीक एक माची मेळटा. एकदम बरोबर, सारकें. आनी खंयच्याय जर लेखकाक बरोवप्याक तुमी विचारलें की बाबा तुका खंयचे भाशेन तुज्या साहित्याचो अणकार जाल्लो आवडटलो अशें जर तुमी विचारलें, पयलें एक प्रामाणीक ताचें जाप आसूं शकता की खंयचीय भाशा आसूं, जितल्या चड भाशांनी वता, जितल्या चडान चड वाचप्या मेरेन आपूण पावता ताका खोस भोगतली. पूण ताका एक प्रॅक्टिकल अशी एक जर ताका जाप दिवची आसत जाल्यार तो कितें म्हणटलो, ज्या भाशेची चडान चड कितें म्हणटा आमी हिंदीन पहुंच म्हणटात, रीच आसा पळय, त्या भाशेन जर म्हजो अणकार जाय जाल्यार म्हाका चड बरें दिसतलें. आनी जाता अशें हिंदी सारकी भाशा आसूं किंवा भास आसूं किंवा इंग्लिशी सारकी भास, ताचे कडेन एक राजकीय एक ताका म्हत्व आसा. एक अर्थीक दृश्ट्या म्हणा, राजकीय दृश्ट्या म्हणा, संख्याबळ जाका आमी म्हणटात ती खूब आसा. बळिश्ट अश्यो भासो आसा त्यो. आनी जेन्ना एक अशी भाशा कोंकणी सारकी भास जी आसा जाचो वाचक वर्ग जो आसा तुळा जर करत जाल्यार कमी आसा, तो मनीस जेन्ना अणकार करपाक वता तेन्ना अशें खंयच जावं उपकारना अशें म्हाका दिसता की संख्याबळ कमी आसा म्हूण आमी खंय कमी आसा. सो म्हजो अप्रोच मातसो हांव कितें तरी तुमकां वेगळें सांगपाचो यत्न करतां. खास करून जेन्ना प्रकाशक येता, कारण बरी गजाल की अणकार चडान चड हेर भासांनी जावपाक जाय आनी जायत आसा. कोंकणींतल्यान हिंदीन खूब अणकार जावपाक लागल्यात आतां. पयलीं इतले नासले, आतां खूब जातात, करपी खूब आसात. पूण हे जे अणकार जाता ते करता कोण, कितें कितें माध्यमां आसा. जशें पळय हाणें ग्लॅनिसानूय म्हटलां की एक तर कोण तरी संस्था जी आसा ती तुमकां सांगता. फॉर एग्जाम्पल साहित्य अकादमी आसा किंवा इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रगांझा आसा. कारण हिंदीचे जे अणकार जाल्ले आसा तातूंत साहित्य अकादमीचो खूब मोठो वांटो आसा. IMBन एक अणकाराची कार्यशाळा घेतिल्ली आनी तातूंत खुबश्या वेंचीक कोंकणी कथांचो हिंदीन अणकार जाल्लो. हाचे पयलीं कमलेश्वरान गोंयचे कोंकणीच्यो कथा संपादीत केल्ल्यो अनुवादीत हिंदीन, ती एक म्हत्वाची गजाल. आनी हिंदीच्या अणकारान सगळ्यांत म्हत्वाचें जाका आमी मील का पत्थर अशें म्हणटा, मायलस्टोन अशें म्हणटा, तो म्हटल्यार कार्मेलिनाचो अणकार. पण हिंदीन येवच्या पयलीं इंग्लिशीन तें पुस्तक चड फेमस जालें, ही एक खरी गजाल आसा. पण हिंदीच्या वाचप्यां खातीर कार्मेलीन हिंदीन येवप ही एक म्हत्वाची गजाल आसली. आनी जे खुबश्या महाविद्यालयांनी, विद्यापिठांनी जी अणकाराचे जे विभाग स्टार्ट जाले, ट्रान्सलेशन स्टडीज म्हण किंवा भारतीय साहित्य, अणकारीत साहित्य, ताच्या खातीरूय जे भारतांतलें जें अणकारीत साहित्य आसा ताची अकादमीक क्षेत्रांत ताची गरज भासपाक लागली. थंयसर ताचो एक प्रकारचो डिमांड असो येवपाक लागलो. ही एक गजाल. आनी दुसरी गजाल म्हणजे जी हिंदीच्या, सिन्स हांव हिंदीच्या संदर्भांतल्यान उलयतां, भाशा किंवा समकालीन भारतीय साहित्य ह्या सारके ज्यो पत्रिका आसा, मासिका आसा, तातूंत ज्यो कोंकणीच्यो कथा, कविता म्हणा किंवा हेर साहित्य प्रकार हांचो जो अणकार जाला तातूंतल्यानूय आमचें कोंकणी साहित्य हिंदी वाचप्या मेरेन पावलें. पण ह्या सगळ्या प्रकारान एक गजाल खूब म्हत्वाची जी आमी लक्षांत दवरपाक जाय ती म्हटल्यार की
अणकार करतना सिन्स व्हरपी जो आसा तो आयदर एक संस्था आसता किंवा प्रकाशक, किंवा म्हणजे तो प्रकाशकूच मेन न्ही, तो मागीर तो प्रकाशक केन्ना साहित्य अकादमी आसता किंवा दिनेश बाबा सारके लोक असतात. सर आतां हिंदीचे जर आमी पळयलें ताचो रीच जितलो व्हडलो आसा तितलें, कारण एकदां पुस्तक अणकारीत जालें की तें हिंदी पुस्तक जालें. मागीर ताची जी स्पर्धा आसा ती स्पर्धा बाकीच्या हिंदीन प्रकाशीत जावपी पुस्तकां वांगडाय आसा. सो जी कांय पुस्तकां हिंदीन अणकारीत जाल्या, कार्मेलीन म्हणा किंवा मागीरचे जितले पुस्तकां चडांत चड म्हणजे साहित्य अकादमी तर्फे जर कितें प्रकाशीत जाला, समकालीन भारतीय साहित्यान जाला, तांचो रीच कितें आसा एक्चुअल वाचप्या मेरेन. लेट अस बी प्रॅक्टिकल. कारण फक्त आतां तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळो, सरकारी कॉन्ट्रॅक्ट मेळो, तुमी कितल्याशे आमच्या टिचरांक, स्पेशली आमचे अध्यापक वर जितले हिंदी गोंयान बी हिंदी शिकोवपी जे टिचर्स आसात तातूंतले खुबशे जाण आमी अणकाराचें काम करता. पण सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हाका जो मुद्दो हांगा मांडपाचो आसा तो हो आसा की जे अणकार जातात ते अणकार चडांत चड वाचप्या मेरेन पावपा खातीर कितें प्रयत्न जाता. पब्लिशरा तर्फे जो प्रकाशक आसता पळय ताच्या तर्फे एग्रेसीव मार्केटींग जाता की ना. कारण जो थोडोसो म्हाका अणभव आसा तातूंत म्हाका अशें सांगलें की तुमी करात, तुमकां जाय तें करा. सी एज इट इज आयच्या काळान, हांव आयच्या संदर्भांतल्यान उलयतां, हांव इतिहासीक नियाळ तुमकां दिवपाक वचना. खुबशें काम जाल्लें आसा, जायत आसा, फुडें जायत रावतलें, हातूंत कांय दुबाव ना. पण हिंदीन जे अनुवाद जाता, जे अणकार जाता, तातूंतले जे पळय आतां इंडिया टुडे बी अशें खंयची टॉप 10, टॉप 50 बी अशें एक हें दिता, वळेरी दिता, तातूंत कितले अणकारीत पुस्तकां, कोंकणीचे कितले अणकार नॅशनल लेवलार राष्ट्रीय पावंड्याचेर चर्चेचो विशय जातात आयच्या काळान 2021 हाचेर विचार करप खूब गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. एज इट इज पब्लिशींग इंडस्ट्रीच्या समोर खूब आव्हानां आसा आजच्या काळान. तातूंत अणकारा कडेन पळोवपाचो कितें दृश्टिकोण आसा, इट इज अ ग्रेट वर्क, नो डावट अबाउट इट. पण मागीर ते गितांजली श्रीच्या पुस्तकाक मेळटा किंवा आनी दुसरे कोणाक मेळटा, अनुवादाक मेळटा. पण भारतीय भासांतल्या अनुवादाक अणकारपी मनशाक कितलो वालोर मेळटा इन रियलिटी, एक्चुअलिटी, हाचेर विचार करप खूब गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. कारण अणकार करप ही सोपी गजाल न्ही. ताकाय तितलीच मेहनत लागता, ताकाय तितलेच कश्ट लागता. ते करता आसतना म्हणजे ग्लेनिसान म्हटलें अणकार करतना कांय मेळना, कितें मेळटा म्हणून आमी करना म्हणून. खरें तें, कितें मेळटा म्हणून तूं करना, कितें तरी करचें कशें दिसता, तुका ती भितरली एक तुका भितरल्यान एक आवाज आसा सांगता म्हणून तुमी करता. पण ताचेरूच आमी रावूं शकना. तो जो ट्रान्सलेटर आसा, तो अणकार करपी आसा, ताका कितें तरी एक मान म्हणटा ते, रिस्पेक्ट म्हणटा ते वाचपी दितलो, वाचतकूच दितलो तुवें कशें केलां तें. पण ताच्या पयलीं जो पळय तें पुस्तक वाचप्या मेरेन व्हरपी आसा ताणें ताका तितलोच रिस्पेक्ट दिवप गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. आनी हें हांव हिंदीच्या संदर्भांतल्यान उलयतां. कारण एकदां अशें दिसपाक लागता की चल आमी तुमचें पुस्तक कोंकणीन प्रकाशीत करता, कोंकणींतल्यान तुमी येद्या व्हडल्या वाचक वर्गा कडेन व्हरता न्ही. सो लायक आमी तुमचेर कितें उपकार करता काय कितें असो एक स्वर येवपाक लागता. तो आसूं उपकार ना. शब्दांनी तुमकां अशें म्हणटले हमारे लिए बडे गर्व की बात है, ये है वो है, ते सगळें जाता. शब्दांनी कोण काय म्हणना, पण तशी कृती जावकूय जाय न्ही. कितें तरी म्हणजे इतल्यान सगळ्याक ताचेर ते तुमकां म्हणटले की तुमी करा, तुमी कितें तरी प्रोग्राम करा, तुमी रीच आवट जाया, ऑनलायन माध्यमांचो वापर करा आनी करूंकूय जाय, नो डावट अबाउट इट. सोशल मिडियाचो वापर हो जावकूच जाय. सो आयच्या संदर्भान जेन्ना कोंकणीचो हिंदीन अणकार जाता त्या वेळार म्हाका गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक हांच्यांनी एक एसे बरयला, तो तुमी नक्की वाचचो, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रान्सलेशन. तातूंत ज्यो जशें म्हटलें हांवें कांय अश्यो भासो ज्यो म्हणजे शक्तिशाली म्हणुया तांकां आमी, बळिश्ट अश्यो ताकदवान अश्यो भाशा आसा पळय, थंय वता आसतना ज्यो दुसऱ्यो भासो आसा तांची जी आपली एक साहित्यीक कलात्मक जी अस्मिता, जो रिस्पेक्ट आसा पळय, तो दवरून ताचें जें आपलें खाशेलेपण आसा, थळावें खाशेलेपण आसा, तें तशेंच दवरून ताका तितलोच मान सन्मान जावप आनी जितले ताचे वाचप्या मेरेन पावपा खातीर जें कितें करूं येता तें करप खूब गरजेचें आसा. कारण इन द एंड पब्लिशींग इंडस्ट्री जी आसा पळय ती, थंय पयसो, कॉमर्स प्लेज अ मेजर रोल, ते आमी विसरूं शकना. बाकीच्यो गजाली ज्यो ग्लेनिसान सांगल्या, भास्कर बाबान सांगल्या, त्यो सगळ्यो आसात, त्यो जातल्योच.
पण जर चडान चड जर आमी अणकार आमकां हिंदीन जावंक जाय आनी चडान चड वाचप्या मेरेन जर आमकां पावोवपाक जाय जाल्यार ह्या नदरेंतल्यानूय विचार करप खूब गरजेचें आसा. रिसर्च खूब जाता, सोद वावरूय जावपाक लागला कोंकणीचे हेर भासांनी अणकारीत साहित्याच्या बाबतींत. पण खंय तरी एक अशी रिपॉझिटरी एक अशें तरी कितें तरी आमकां करचें पडटलें ज्या जाग्यार जितले हेर भासांनी जें कोंकणीचें साहित्य आसा पळय ते एकी कडेन हाडपाचें. अँड अशें कितें म्हणटात ते प्रत्येकाक आपापले तरेन कितें ना कितें करत रावचेंच पडटलें. आनी फक्त म्हजे सारक्या लोकांनी अणकार करपाक म्हाका दिसता खूब वेळ लावप उपकारना. बेगींतल्या बेगीन हातान घेतिल्ले प्रोजेक्ट करपाक जाय तर बरें कितें तरी जातलें. म्हाका तुमी ही संद दिली आनी म्हजे विचार तुमच्या मुखार दवरपाक मेळ्ळे. आनी खुबश्यो गजाली आसा पण दिल्ल्या वेळान ही एक म्हत्वाची गजाल सांगचीशी दिसली. देव बरें करूं. एक इम्पॉर्टंट म्हणजे म्हत्वाचो मुद्दो तुवें जो मांडलो तो अर्थकारण, ट्रान्सलेशनाचें अर्थकारण तें खूब म्हत्वाचें. ताजेर हे चारूय पेपर वाचून जातकूच आमी मातशे वेळ मेळटा जाल्यार मातशें उलोवया. हांव आपयतां मिलिंद बाब मामल, तुवें तुजें सादरीकरण करचें. माचे वयले मानेस्त आनी कोंकणी मोगी. हांव थोडोसो इतिहासान वयता. गोंयांत आमच्या अणकाराची व्हड परंपरा आसा आनी ती खूब पयलींच्यान सुरू जाल्ली आसा. 1498 वर्सा जेन्ना वास्को द गामा हांगा भारतांत येवपाक भायर सरलो तेन्ना तेचें तारू भरकटलें आनी तो केरळाक पावलो. तेन्ना वास्को द गामा केरळाक पावलो तेन्ना तेचेर निरीक्षण करपा खातीर हांगासलो राजा झामोरुद्दीन हांणी तो कितें करता तें पळोवपाक थंय मनीस धाडले. आनी तेन्ना ते वास्को द गामाक ताणें विचारलें तूं हांगा कितें आयला. ताणें उत्तर दिलें क्रिश्चन अँड स्पायसीस, म्हणजे क्रिस्तीकरण आनी मसाल्या खातीर येयला आपूण. पूण हें तेच्या वांगडा उलोवपा खातीर दुभाशाची गरज पडली. आनी ते दुभाशे आसले ते वास्को द गामाच्या पयलीं हांगासर आयिल्ले आनी दुभाशेचे किंवा अणकारपाचें कामय त्या सुरवाती पासून आसलें. आनी होच वास्को द गामा जेन्ना मागीर फुडें अंजदीव बेटाचेर गेलो तेन्ना आमचो आदिल शाह ताणें थंय आनी एक मनीस धाडलो आनी तेचें नांव आसलें गास्पार दी आल्मेदा. आनी हो आल्मेदाक वास्को द गामान पळयलो आनी ताका धरलो आनी विचारलें तूं हांगा कितें आयला. तर तेणें जी आपली स्टोरी सांगली. मागीर वास्को द गामान ताका धरलो आनी आपल्या पुर्तुगालाक परत व्हेलो, तेचें क्रिस्तीकरण केलें. पूण आनी त्या नांव दिलें गास्पार दी गामा. हो गास्पार दी गामा पोलंडचो आशिल्लो, एक ज्यू आशिल्लो आनी तेचो वास्को द गामान बरे तरेन उपेग केलो. आनी दुसरे फावटी जेन्ना तो परत हांगा येयलो तेन्ना त्या हांगासल्या सगळ्या लोकांची ताका बरे भाशेन म्हायती मेळ्ळी. पुर्तुगालांनी हांगा येवन आमचेर खूब अत्याचार केले. पूण एक सगळ्यान व्हड बरी गजाल जी केली ती म्हणजे 6 सप्टेंबर 1556 ह्या वर्सा तांच्यांनी आमचे खातीर आशियेंतलो पयलो प्रिंटींग प्रेस हाडलो. आनी ह्या शापखान्यान धर्मीक पुस्तकां छापपाचो चालू उरलें. पूण दुर्दैवान त्याच वेळार इन्क्विजिशन लागलें आनी आमची धर्मीक पुस्तकां आसलीं ताची जाळपोळ जाली आनी कांय लोक त्या भंयान केरळाक पावले, कर्नाटकाक पावले. पूण एक गोश्ट सांगची दिसता. त्याच वर्सा 1563 सालांत 10 एप्रील हो तो दीस. ह्या दिसाक गार्सिया दी वॉर्ता नांवाच्या मनशान जो ज्यू आशिल्लो आनी तो पोर्तुगीजां वांगडा हांगा आयिल्लो ताणें कोलोकोलस दी सिम्प्लेस दी डोगरास दी इंडिया हें वखदी वनस्पतीचेर आमच्या गोंयच्या भारतांतल्या वखदी वनस्पतीचेर पुस्तक बरयलें. आनी कांय वर्सां भितर तें लातीन, फ्रेंच, इंग्लीश ह्या सारक्या भाशांनी रुपांतरीत जालें, अणकारीत जालें. आनी आमचें गोंयचें भारतांतलें सगळें ज्ञान जें आसा तें अणकाराच्या रुपान
आनी आमचेंच ज्ञान सगळ्याक जगभर पावलें. फुडें फादर थॉमस स्टीफन गोंयान आयलो. तांची मोख लेगीत क्रिस्तीकरण करपाची आसली, पूण तांणी हांगा येवन आमची हांगासली भाशा शिकलो आनी तेणी क्रिस्त पुराण हें पुस्तक बरयलें. त्या उपरांत फादर दी आल्मेदान वनवाळ्यांचो माळो, फादर आंतोनियोन सेंट आंतोनीची जिवीत कथा हेच तरेची पुस्तकां बरयलीं. आनी भारतांत लेगीत अशेच तरेची पुस्तकां परंपरा आमी पळयतात. मॅक्स मुलर नांवाचो व्हडलो विद्वान हांगा आयलो आनी तांणी वेद उपनिशद ह्या सारक्या पुस्तकांचो अभ्यास केलो आनी मागीर तांणी ती इंग्लिशेन हाडली. आनी इंग्लिशेन हाडल्या उपरांतच ती आमकां कळ्ळी, कित्याक ती पयली ओरिजिनल संस्कृत भाशेन आसली आनी संस्कृत भाशा सर्वसामान्यांक कळपाक खूब कठीण आसली. ताचे उपरांत विलियम कॅरी नांवाचो एक बाप्तिस्ट मिशनरी बंगालाक आयलो आनी ताणें श्रीरामपूर मिशन नांवाचें एक व्हडली संस्था स्थापन केली. ह्या विलियम कॅरीन भारताचे 40 भाशा स्वता शिकले आनी त्या उपरांत सगळ्या आमच्या भारतीय भाशांतली ग्रामर्स व्याकरणां तयार केली, शब्द तयार केलो शब्द आनी ते उपरांतच साहित्याची निर्मणी जावपाक लागले. आमच्या गोंयान आमी पळयतात धर्मानंद कोसंबी फकत 2 येता शिकलेलो तो, पूण गौतम बुद्ध नांवाचें पुस्तक ताणें वाचलें आनी तांकां बुद्ध ज्ञान प्राप्त करपाचें अशें दिसलें. पूण तांचो एक गैरसमज आसलो की बुद्धाचें ज्ञान जें आसा तें सगळें संस्कृतान आसा आनी तें प्राप्त करपाक तो पुण्या गेलो आनी पुण्या वचून ताका कळ्ळें की बुद्धाचें ज्ञान पाली भाशेन आसा आनी त्या एकाच देशांत पाली भाशेचो ज्ञान प्राप्त करपाक तो जगभर बिलो श्रीलंका आनी इंडोनेशिया ह्या सारक्या भागांनी फिरलो आनी बरे तरेन बुद्धाचें ज्ञान पाली भाशेंतलें प्राप्त केलें आनी ते सगळे पाली ग्रंथ ताणें आमकां अणकारीत करून हिंदी मराठी ह्या भाशेनी हाडले. जें कितें अभिजात किंवा क्लासीक आसा तें सदांच टिकून उरता. एकदां वाचले उपरांत सहज लक्षांत येता की ह्या पुस्तकाक कितें तरी दम आसा, पूण 1-2 बसकेन वाचून पुराय जाल्यारच तें खरें पुस्तक. पूण जें पुस्तक 1-2 पानांनी फुडें वाचपाक जमना तेन्ना कळटा त्या पुस्तकाचो दर्जो आमकां कळटा. सो बऱ्याच म्हालगड्याच्या लेखकाची बरीच पुस्तकां आमी पळयल्यात. तातूंतले 1-2 कांय पुस्तकां जी आसा ती क्लासीक आसता. मागीर तें एक कशें भराट जाता किंवा तोच तो फॉर्म परत परत येता तें आमी पळयल्यात. पण सांगपाचें म्हळ्यार उच्च दर्याची पुस्तकां जर आसत जाल्यार कोणायका दिसता ह्या पुस्तकाचे बाबा अणकार जावपाक जाय, तोच लोकांक सांगता आनी मागीर कालांतरान त्याचो अणकार जाता. आतां ह्या विशयाचेर भाश्य करपाक हांव काय व्हडलो अणकारी ना, हांव एक एक्सिडेंटल अणकार करपी अशें म्हाका म्हणटा दिसता. म्हाका स्वताक हांव एक बेजिकली स्वताक कथाकार समजता. अशेंच कोणी तरी म्हाका सांगलें की एक पुस्तक अणकार करपाक जाय आनी हांवें ती चॅलेंज घेतली आनी तें पुस्तक आशिल्लें आउटलायन ऑफ इंडियन फिलॉसॉफी डॉक्टर हिर्यान्ना, जो आमच्या राधाकृष्णन हांचो समकालीन आशिल्लो. 425 पानांचें तें पुस्तक, इंग्लिशेंतलें पुस्तक. एक लायन जी आसली ती 5-6 ओळींची लायन कॉमा सेमिकॉलन घालून वाडोवन व्हेल्ली. त्या टायमार म्हाका म्हाजी इंग्लीश बरोबर नासली, पूण 2 वर्सां हांव ते भितर घुसपालो आनी ताचेर विचार करपाक लागलो आनी जालें कितें, म्हाजी इंग्लीश बरी सुदारली आनी आतां म्हाका दिसता की हांव खंयचेंय पुस्तक इंग्लिशेन बरें करूंक सोदता, अणकारीत करूंक सोदता आनी अशीच इंग्लीश जर सुदारली कोणाची जाल्यार आमीच जायते अणकार करूंक सोदता. आयज कोंकणी लेखकाच्या मदीं जे अणकार जाल्यात तेजी ठळक नांवां जी दिसतात ती रवींद्र केळकर किंवा बाकीबाब बोरकार, दामोदर मावजो, महाबळेश्वर. सो हांव ती परत नांवां रिपीट करिना, पूण जे अणकार करपी आसात तेतूंतल्यान विद्या पैचें नांव ठळकपणान दिसता. आनी म्हाका दिसना, म्हाका कशें सांगपाचें म्हळ्यार तांकां खंयसून उर्जा प्राप्त जाता कोण जाणा. एक करीत आसता ते कितें तरी, ती उर्जा तशीच रावं आनी बरेचशे कार्य तीच उर्जा दुसऱ्यांक प्राप्त जावं दी आनी बरे तरेचे अणकार कोंकणीत येवपाचे
अशें म्हाका दिसता. आयच्या परिसंवादाचे अध्यक्ष बाब शैलेंद्र मेहता, हांव तांकां खूब पयलींच्यान वळखता. कांय तेंप आमी दोगूय एकाच कॉलेजीन आसले. हांव एक ग्रंथपाल आनी तो एक शिक्षक, हांव म्हाज्या ग्रंथालयाचो वाचक. तेंचें वाचन हांवें सदां लागींच्यान पळयलां. तो सगळें वाचतालो, सगळें म्हणजे सगळें वाचतालो. ओशो वाचतालो, कार्ल मार्क्स वाचतालो, लिओ टॉल्स्टॉय वाचतालो, बरें अभिजात साहित्य वाचतालो. आनी तेचे खातीरच कांय बरीं पुस्तकां आमच्या लायब्ररीन येवपाक पडलीं, आयलीं, आनी तेचो बरो लाव जालो. पूण कांय थोड्याच वर्सांनी ते थंयसून गेले आनी आमचें सगळें पांडित्य जें कितें आसलें तेंय सोंपलें. आतां आमी शैलेंद्र मेहताक जाणा, ते ताका बरें गुजराती येता. हांगा तेचे उल्लेख केला ते महाराष्ट्रांतल्यान येयला अशें, पूण आमी जाणा ते सगळ्याक आसता. ताका मराठी येता, कोंकणी येता, इंग्लीश येता, पुर्तुगीज येता, ब्राजीलाचेरय तांचो अभ्यास आसा, अशें बरेंच तरेन कितें आसा. पूण निमणें एक सांगपाचें म्हळ्यार तांकां गोंय, कोंकणी मनीस बरे तरेन कळटा. तांचीं पाळां मुळां ताका बरे तरेन खबर आसात. आनी त्या पाळां मुळांक हात घालच्या पयलीं हांगासून कट सरता. नमस्कार. काल आमच्या अध्यक्षीय भाशणांत बाब आमचे प्रभा वर्मान सांगिल्ल्या वरी आमी आमची मुळां केन्नाच विसरूंक जायना. जर आमी आमची मुळां विसरले जाल्यार आमी रुटलेस जातले. आनी जो रुटलेस आसता तो खंयच रिगूंक शकना, रुजूंक शकना, तो फ्लोटर उरता. आनी जो फ्लोटर आसता म्हणजे जसो जाका ज्या पतंगाक दोरी नासता तो पतंग भरकटटा, अशे पतंगाची परिस्थिती जाता. सो आमी भरकटलेले पतंग जावचे न्ही, आमची दोरी घट जमनी कडेन, लोकां कडेन, लोकांचे जिणे कडेन बांदून दवरची. आज जे आमचे ट्रान्सलेशन जाता ते संस्थात्मक वावर आमकां दिसता तो साहित्य अकादेमी कडल्यान, नाजाल्यार जो वावर चलता तो व्यक्तिगत पातळीचेर. आनी म्हजो ह्या बाबतींत तसोच अनुभव आसा की जेन्ना तूं व्यक्तिगत पातळीचेर काम करता तेन्ना ताका चडशें म्हत्व दिवप जायना. हें म्हत्व दिवप कित्याक जायना? कारण आमकां दुसऱ्या भाशेंतलें साहित्य वाचप किंवा आमचे भाशेंतलें साहित्य दुसऱ्या भाशेंत पावप हाचें आमकां अजून म्हत्व जितलें समजूंक जाय तितलें म्हज्या मतान अजून समजुना. आयचें युग आमी जे रावतात तें ग्लोबलायझेशनाचें युग. ओदळीत कोणें तरी म्हणिल्लें की AI, आतां AI कडेन आमकां किंवा गुगलाचे आमकां रेडीमेड टूल्स मेळटात ट्रान्सलेशनाची. पूण टूल्स ट्रान्सलेशनाची वापरप म्हणल्यार आमकां जे शब्द आसा ते फक्त शब्दांचें ट्रान्सलेशन मेळटा. तांच्या शब्दां फाटलो जी भाव आसा, त्या शब्दां फाटली जी अभिव्यक्ती आसा ती अभिव्यक्ती पुराय तरेन उक्ती जायना. ताका लागून ह्युमन ट्रान्सलेशन हें खूब खूब म्हत्वाचें थारता. हांगा आमचे भितरूच ट्रान्सलेशन करपी बाब दामोदर गाणेकार आसा, ताकाय हाजो भरपूर अनुभव आसतलो. मागीर हे चर्चा सत्र जातकूच कोणाक जर प्रश्न आसत ताजे कडेन कोणें तरी वचून मार्गदर्शन घेवं येता. कारण आमचें जें हें आसा म्हणजे साहित्य जें आसा तें मल्टीफॅसेटेड आसता. ताका विंगड विंगड तासां आसता आनी विंगड विंगड प्रत्येक भाशेंतले एक न्युआन्सीस जाका म्हणटात, एक खासियत आसता. आनी ती खासियत दुसऱ्या भाशेंत हाडप हें एक व्हडलें चॅलेंजींग. आनी ताका लागूनच ट्रान्सलेटराक तितलेंच म्हत्व मेळपाक जाय जितलें मूळ लेखकाक मेळिल्लें आसा, जें आमचे मदीं आमकां दिसना. जो मेरेन मराठी भितर हांव जर उदाहरण दीत जर जायत, म्हाका एक जायत जाल्यार हांव म्हणत की जो मेरेन सदानंद रेगेन मायकोवस्की, व्लादिमीर मायकोवस्की मराठी ट्रान्सलेट करूं नाशिल्लो, तो मेरेन मायकोवस्की कोण हें आमकां मराठी लोकांक खबर नाशिल्लें. जो मेरेन मॉलियर, मनोहरराय सरदेसायान कोंकणीन ट्रान्सलेट करूं नाशिल्लो, तो मेरेन मॉलियर आमकां कोण तो खबर नाशिल्लो. तशीच परिस्थिती अशी जाल्या की हें जर आमी जर रिवर्स म्हणजे उरफाटें जर घुंवडायत जाल्यार कोंकणी भितर पुंडलीक नायक आसा, कोंकणी भितर दामोदर मावजो आसा, कोंकणी भितर माधव बाब्बोरकार आसा, कोंकणी भितर गोकुळदास प्रभू आसा. ह्या सगळ्या दिग्गजांची जी पुस्तकां आसा, ज्या साहित्याचो आस्पाव आमी खरेंच अभिजात साहित्य भितर करपाक जाता, तें कोंकणी भितर अभिजात साहित्य आसा हें जर जगाक कळटलें, हें जर संवसाराक कळटलें जाल्यार ट्रान्सलेशन जावप खूब म्हत्वाचें. आमचे भितर म्हाका खुबशे जाण कॉलेजींतले भुरगे दिसता हांगा आयिल्लीं, तांणी हो वावर बरे तरेन आपल्या खांदार घेवचो. आनी खांदार घेतना दुसरी एक गजाल की भास्कर बाबान म्हणिल्लें तशें की सोर्स लँग्वेज आनी टार्गेटेड लँग्वेज.
फक्त ती सोर्स लँग्वेज आणि टार्गेटेड लँग्वेज ह्या लँग्वेजीचे फक्त जे महत्व आसा किंवा ह्या लँग्वेजीचें गिन्यान आसा तेंच फकत महत्वाचें न्हय, पण त्या सोर्स लँग्वेजीचो जो कल्चर आसा, जी लोकभाशा आसा, तांचे जे राहणीमान आसा, जेवण खाण आसा, तांचे जे वाक्प्रचार आसात, दिसपट्ट्या वापरान जे वापरतात ते, ह्यो सगळ्यो गजाली आत्मसात करपाची गरज आसा. आतां कोंकणी म्हणल्यार कोंकणी मनशाक आमकां आमचें खबर आसतलेंच, पूण जेन्ना आमी टार्गेटेड भाशेंत करता, म्हणजे इंग्लिशीन करतात वा आमी जे दुसऱ्या खंयच्या पुर्तुगेजीन करता वा फ्रेंच भाशेन करता, सो त्याच भाशेचें तितलेंच गिन्यान आसप खूब गरजेचें. आनी तें जर गिन्यान नसत, तशें मिलिंदान म्हणलां तशें ताका अभ्यास करून तें गिन्यान आमकां आपणावचें पडटलें, तेन्नाच तें ट्रान्सलेशन, तें जे अनुवाद आसा तो आमचो प्रभावी जावंक शकता. एकदां अनुवाद मूळ भाशे परस चड प्रभावी जाता आनी मूळ भाशे परस चड एपिलींग जाता आनी तो चड लोकां मेरेन पावता आनी ताका लागून लेखकाची नामना सगळे कडेन वाडटा. ही नामना आमच्या गोंयचे जर लेखकाची जर वाडटले जाल्यार आमी वावर करप गरजेचो, दुसऱ्या भाशेचो अभ्यास करून कोंकणीतले साहित्य दुसऱ्या भाशेन पावोवप. मोगलाच्या वेळार मनुची नांवाचो एक इटालियन भोंवडेकार भारतांत आशिल्लो आनी ताणें मोगलांचो इतिहास इटालियन भाशेंतल्यान बरोवन दवरिल्लो. आज तो खुबसो इतिहास जो आसा, म्हणजे ते पुस्तकां जी आसात ती मराठी भाशेन आनी हेर भाशांनी, हिंदी भाशेन ट्रान्सलेट जाल्यात, इंग्लिशीन ट्रान्सलेट जाल्यात. ताका लागून आमकां त्या मनशान इटालियनचे भाशेन जें कितें बरयल्लें, आपले ऑब्जर्वेशन्स भारता बद्दल, ते आमकां समजता. सो ताका लागून एक नवी कक्षा, नवें जें आमचे कडेन एक दालन आसा, नवें जें एक साल आसा तें उगडटा गिन्यानाचें, तें साल उगडप खूब म्हत्वाचें. कारण हांव उदळ म्हणिल्ले भशेन आयचें युग आसा तें ग्लोबलायझेशनाचें. आज सगळ्यो ज्यो वण्टी आसात त्यो आमच्यो वण्टी मोडून पडटात. आमी एक पैणारी नांवाचो एक धाकटोसो एक प्रयत्न करतात, तातूंतल्यान आमी कोंकणींतूच मल्याळम, कन्नड, रोमन आनी देवनागरी ह्या चारूय भासांक, चारूय लिपयांक एकठांय हाडून लिपयांतराचें काम करतात. सो आमचे भितरूय जे लिपयांचे भेद आसात ते मोडून वचून ज्यो वण्टी आसात ते मोडून पूल बांदप आमी खूब गरजेची आयची म्हाका तरी गरज दिसता. ज्ञानपीठ अवॉर्ड दामोदर भाई, आमच्या भाई मावज्याक मेळ्ळें. हें ज्ञानपीठ अवॉर्ड कित्याक मेळपाक मावलें वा रवींद्र केळेकाराक मेळ्ळें? कारण तांचें जें साहित्य आसा तें कोंकणी पर्यंत मर्यादीत उरलें ना, कोंकणी मेरेन सीमीत उरलें ना, तें दुसऱ्या भाशेंतल्यान ट्रान्सलेट जावन हेर लोकांक त्या साहित्याचें म्हत्व कळ्ळें. आनी अशें जेन्ना म्हत्व कळटा तेन्नाच आमची भाशा आनी आमच्या भाशेन जें बरें अभिजात साहित्य आसा तें संवसारा मेरेन पावतलें. तो मेरेन आमी हे यत्न करत रावप गरजेचें.